बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी जो आसलो जो आसा आनी सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. सोत कोडू लागता. सोत उलयतल्याचें तोंड आमी रोखडेच बंद कोत्ता. सोताक लागून कोश्ट दुमालो आनी बोणकूण पोरयान फावो जाता. जेजू संवसाराक सोताचो उजो घालूंक आयलो आनी ताका जायतेच सोंसचें पडलें. जेजू खूद म्हणटा, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयला. होच विशय आयच्या शेवा धर्माचो. सोताक गोवाय जावप म्हणल्यार क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवप. अशें कोत्ताना रागाचो, दुस्मानकायेचो, नाटकायेचो उजो पसरूंक लागता. पूण जो कोण क्रिस्ती तत्वांक विश्वासी रावता तो सासणाच्या जिविताचो मुकूट जोडूंक पावता. आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पाळटा. देव मोगाल आनी दयाल. ताच्या आदारान बोणकोणींत आसलोल्या भावा भयणीच्या निर्शेल्या काळजाक आमचे मागणें स्वता आनी मोगा वरवीं तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक आमी सगळीं धीर आनी आदार जावंक आनी तांणी आपल्या जिवितांत येतल्या कश्टाक फुडो करूंक आयच्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां सकाळच्या दिसाक ह्या मिसा भेटीक मागीर मोगाची उकार. ह्या मिसांत आयज आमी मागता गूड हेल्थ ऑफ एंटनी, ज्युरिका आनी एडन मास्कारेनीस. तांकां देवाची बरी भलायकी मागता आसतना आज आपलो वाडदीस समारंभ आमची भयण मारिया आसून तत्वेरात तिजे पासत मागुया. तिकाय बरी भलायकी आनी सुरवय बापाची देणी बेसांवातीची. आज आमी बोणकोणीक आसलेल्या खातीर मागता. प्रिजन मिनिस्ट्री संडे पवित्र सभा आख्या भारताची हो दीस पाळटा. प्रिजन मिनिस्ट्री बोणकोणींत आसात तांचे खातीर केरीत वावर कोत्तात ऑल ओवर इंडिया. तांकां भेट करूंक बोणकोणींत आसलेल्यांक, तांकां बोणकोणींत शिकोवंक, तांकां तशेंच तांच्या गोच्च्यांक ते संबंद सांबाळूंक मागुया आज बोणकोणींत आसलेल्या आमच्या भाव भयणां पासत. आनी मागुया आमी जी फाल्यां आमच्या भारत देशाचो अमृत महोत्सव समारंभता हो समारंभ न्हूच बेश्टो भायल्यान तिरंगी बावटोच लावन मोना काळजाची आमकां सुटका मेळूं. जायतीं जाणां आमी भायर आसा पूण आमी आमचीच गुलाम आसा, आमीच बोणकोणीत आसा. म्हणटच आमच्या जिविताची बोणकोण आमी तोडून उडोवंक, सांखड्यो ज्यो आमकां बांदून दवरतात तांतले मेकळे जावंक खेरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक तयार जावं आमची पातकां उडकून घेवन देवान एकामेका लागीं बक्षणें मागुया. हांव पातकी सोरपदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सौभाग्य घेवन सदांच वाड मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोवांक रडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बक्षून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. Soumio,
मुखार तूं या आमची एक एकल्याची मागणी हे वेळार बापाक उबारुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुजो मोग करतेल्यांक दिसून नासलेली मूर्ती देणी तुवें तयार केलें. सर्वस्तुनी आनी सर्वस्तू परस उदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी परी आमची आशे वोडती तुवें बासायलेली देणी आमकां फाव जावं. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. जेरेमायस प्रवादीच्या पुस्तका वयलें वाचप. फुडाऱ्यांनी राजाक सांगलें, जेरेमायाजाक जिवेशी मारचो, कित्याक हें पोरी उलोवन शारांत उरलोल्या झुजाऱ्यांची आनी सगल्या लोकांची तो उमेद मोडटा. पोरजेचें बरेपण ताका नाका, नुकसान जाय. झेडेकियास राजान म्हणलें, पळयात, तो तुमच्या हातांत आसा, कारण राजान तुमचेर आड कांयच करूंक जायना. तांणी जेरेमायाजाक गोट दवरलो आनी मालक्या कुंवरेच्या बांयंत दोरां घालून देंवयलो. ही बांय राखणदाराच्या आंगणांत आसली. ते बांयंत कांय उदक नासलें, फकत रेब. जेरेमायस त्या रेबांत रोमलो. राजमालांतलो भायर सरून एबेद मेलेकान राजाक सांगलें, ह्या मनशांनी वायट केलें. तांणी जेरेमायजाक बांयंत उडयलो. तो थंय भुकेन मोत्तलो, कारण शारांत जेवण खाण ना. हें आयकून राजान एबेदमेलेक खुशिताक अशें फर्मायलें, हांगासरले तुजे बराबर तेगा मनशांक व्हर आनी जेरेमायजाक मरचे आदीं बांयंतलो वयर काड. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावन करुया. सर्वेस्परा सर्वेस्परा बेगोबेग म्हाका पाव. हें स्त्रोत आमी गावया. आशेन आशेन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वोडो घालो, म्हज्या उल्ल्याक कान दिलो. जबाब. भिरांकूळ खोंडलांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलांतलो शेणांतलो ताणें म्हाका उबारलो. खोडपार ताणें म्हाका घोट उबो केलो. म्हजे पांय हालोनाशे थीर केले. जबाब. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां. आमच्या देवाचें किर्तन हें पळोवन जायतो लोक कांपतालो. सर्वेस्पराचे
विस्वास दवरतलो. जबाब: हांव गरीब आनी दोलदिरो, पूण सर्वेस्पर कोत्ता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आस्कारी, म्हजो तारक, म्हजो देव. वेगी वेगी ये काळो करूंक नाका. जबाब: हेब्रेवाक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, आमच्या भोंवतणी कितली मनशांची गोवाय पळोवंक आमकां जोड करता तें सगोट पयस करुया, भोव करून पातोक, कित्याक तें आमकां सोंपेपणी चिटकोता. आमी धांवंक सुरू केलां, तिरायेन धांवत रावया. जेजूचेर आमच्या भावार्थाच्या फुडाऱ्या आनी सोपादनाराचेर आमचे दोळे लावन दवरुया. ताणें आपणाक सूख मेळचें आसलें ताचे सुवातेर लॉज म्हूण पडे नासतना कुर्साचें मरण सोंसलें आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. जेजून अशें आपणाचेर पातकाचें विरोधपण सोंसलें तें नियाळ्यात आनी काळजीदार आनी फाटीं सरूं नाकात. पातकाचेर आड झुजतना तुमकां रोगत वारोय पर्यान झुजूंक आजून पडूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार सगळी उबी रावया, गायन गावया. B8 5:24 पयलो आनी दुसरो श्लोक. B8 पेज 24. सर्वेश्वर तुमची सवी आसो. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां. तो पेटलेलो पळोवंक म्हजें काळीज ओतरेकून ओतरेकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेयपुरान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला. हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना. बगर भेद घालूंक हांव आयलां. हे फुडें एकाच गोरब्यान 5 जाणां मदें अशी फूट पडटली, तेगां दोगांची राड आनी दोगां तेगांची राड. बापूय पुताची राड आनी पूत बापायची राड. आवय दुवेची राड आनी दू आवयचेर आड. सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भयणी भावांनो, फाल्यां ऑगस्टाची 15 सायबीण मांयच्या स्वर्ग वरणाची परब आमकां सगल्यांक मिसांत वांटो घेवंक
सर्गीचे वस्तूंचेर आमचे दोळे लावंक पवित्र सभा आमकां आपयता. फाल्यां आझादी का अमृत महोत्सव असो बोवाळ चल्ला. आझादी का महाउत्सव, अमृत महोत्सव, 75 years of India's independence. फाल्यां करता. खरेंच आमी आझादी जाल्या काय हो विचार बाबा भयणीनो तुमच्या आनी म्हज्या मनांत येवंक जाय. फक्त ब्रिटीश गेले पुरो. 75 years of freedom. Are we free in our own country? आनी केन्ना तिरंग लावन आमी पॅट्रियोटीक जाता? घराक बावटो लायलो म्हणटच पॅट्रियोटीक जाता? वो आमचें पॅट्रियोटिझम दिसाच्या दिसाक दिश्टी पडूंक जाय. न्हय 15 ऑगस्ट, न्हय 26 जानेर. कितें तरी आमच्या भारतांत खंय तरी आमी चुकता बाबा भयणी. कसलें पॅट्रियोटिझम? आर वी रियली फ्री? पळयात कितलें करप्शन. लोकांक घर ना, रोटी कपडा मकान म्हणटा. घर ना खंय बावटो लायतलो? कोणे वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडला आपल्याक घरूच ना, खंय बावटो लावंक काय. आज आमी बोणकोणींत आसलेल्यांचो आयतार पाळटाव. आग्वाद बंद जाली आतां. कोलवाले आहा, सेंट्रल जेल कोलवाले. तुमी घोडे पावूंक ना. तांचो दीस पाळटाव आमी, आमचोय दीस पाळटाव. आमी बोणकोणींत आसाव, मोनाच्या बोणकोणींत आसाव, काळजाचे बोणकोणींत आसाव, जाल्यार कहलो अमृत महोत्सव. लेट अस मेक आवरसेल्फ फ्री. मोना काळजान ब्रिटिशर्स गेले, आमी अजून आमचेच गुलाम आसा. आज तुका नोकरी जाय. कालूच एकली बायल म्हाका सांगताली 20 लाख मागले फादर म्हण. 20 लाख मागले भुरग्याक नोकरी दिवपाक. कोण 15 लाख मागता. आर वी फ्री? कसलो महोत्सव? गरीब आहात ती गरीब जायत गेली, गिरेस्त आहात ती गिरेस्त जायत चल्ली. आज आमी दोनूच नांवां अंबानी आनी अडानी म्हणटा. खंय आसा फ्रीडम भारत देशाची? आमची मोना काळजां बदलले बगर बाबा भयणीनो. वी आर नॉट फ्री. वी आर स्टील इन प्रिजन. इन प्रिजन इन द 4 walls of our room. Imprisoned in the 4 walls of our mind and heart. We are not free. आनी ताका लागून बाबा भयणीनो खरो महोत्सव आमच्या मोना काळजांचो जावंक जाय. काल हांव घरा येतालो, हांगा इगोर्जीक येतालो. 8 वरांचेर सुमार पावलोलो खंय कोर्ताली. 9:30 जाली ब्रिजीशी पावता आसतना. 9:30 जाली म्हाका थिंगा. आनी त्या उपरांत इतलो लोक, इतले मोटरान दोनूय बाजूनी 11-12 देखून घोडे पुलीस आसलेले. वॉट टायप ऑफ प्रोग्रेस अँड वॉट टायप ऑफ फ्रीडम. आय वॉज थिंकींग इन माय कार. हें कितें काय म्हूण सगलें. आनी हांव थंय मोटरान लायनीन घुसघुसतना 3 ॲम्ब्युलन्सीस गेली. 3 कोणूच तांकां जागो दिना. 2 लायनी वास्कोच्यान, 2 लायनी मडगांवच्यान. त्यो मागीर एक जाता. आनी तितून मदें ॲम्ब्युलन्सीस आपल्याक वाट दी म्हूण मागता. कोण तरी बरो ना. आनी आमी म्हणलें आमी फाल्यां महोत्सव समारंभ जावं. कसलो गाय सगलो बाबा म्हणून काळीज मनाचें बदलप. काळीज मनान सुटकाना. वी आर स्टील एनस्लेव्ड बाय ओन चेन्स. आमी आमकांच बांदून दवरल्यात. ब्रिटीश नात, पुर्तुगेज नात, पूण आमी वी आर स्टील shackled by chains of selfishness, of envy, of pride, of jealousy, of greed. Asked
कोविड येवन गेलो, कितले लोक मरून गेलो, कोण भियेना कोविडाक आतां. कोविड येवन गेलो आनी तो कोविड आसा उरला इल्लोसो, सगळ्याक रेडिओ घालात, सगळेच एडवर्टिजमेंट, घरांक घेयात, न्ही घरांक घेयात, ओल्ड गोवा घेयात, हांगा तोंका घेयात, ओल्डिंग घरांक घेयात. मरत म्हूण कोण भियेता? आपूण ते फ्लॅटांत रावतलो ना तें चिंता ना. बाबा भयणीनो, आज तुमी घरा वयता आसतना तुमकांच विचारात, हो म्हजो न्ही हाड. फाल्यां आमी सुटका भारताची 1947 15 जानेवारी समारंभ 1947 ते आयज पर्यंत. Is it just political freedom? And is political freedom enough for us? Or we are in a worse situation than before? ₹5 लागिल्ले खंय काल अकादमी बांदल्या तेन्ना आतां 40 करोड सारकी करूंक. Are we free? 5 करोड लागिल्ले खंय बांदूंक आतां 40 करोडांचो अदमास सारकी करूंक, रेनोवेशन करूंक. आनी तें रेनोवेशन केन्ना जातलें कोण नकळो. Are we free? आमचे ट्रॅफिक सिग्नल्स गोंयांतूच ते केन्ना बंद जातले आनी केन्ना चालू जातले कोणूच नकळो. In the name of development, are we free? कहलो महोत्सव बांबडी. देखून आज हो विचार आमच्या मनांत काळजान घेवया. जेजू काय बरो म्हणटा, संवसाराक हांव उजो घालूंक आयलां आनी तो पेटलेलो पळोवंक म्हजी काळी जोत्रेकता. कसलो उजो? आमी जाणा उज्याक 2 बाजू आसात. एके वाटेन उजो लासून उडयता, गोबर करता. हेंच्यांनी युरोपाक कितले जागे लासून काबार जाल्यात बिकॉज द हीट. फ्रांसाक आजून उजो पेटलेलो आसा. मॅसीव फायर्स इन ग्रीस, इन फ्रांस, इन पोर्चुगल, इन स्पेन. उजो पेटला, काबार करता. कितलो लोक घरां सोडून होमांत आहा, शेल्टरांत आहा. तांची घरां लासलीं. उजो लासून गोबर करता. दुसरो आमी उजो घालता, थंडी खाता, आमकां वॉर्मथ दिता. उजो घालता आनी जेवण रांदता, बॅक्टेरिया जेवणांतली मरूंक मारून उडयता बॅक्टेरिया. उदक तापयता आमी, शिजयता उदक. शिजलेलें उदक गरजेचें. आमकां बरे भाशेन पिवंक मेळटा नितळ उदक. जेजू म्हणटा हांव उजो घालूंक आयलां, लासूंक न्हय, गोबर करूंक न्हय. हो उजो देवाच्या मोगाचो. हो उजो मनशाची काळीज बदलपाचो. हो उजो नवी दिशा दिवपाचो. हो उजो भावार्थाचो. असलो उजो जेजू म्हणटा. हो उजो केन्ना काय लागून जाला. आमच्या भारत देशांत आनी आमकां एक जेजूच्या मोगाचो उजो लागूंक जाय. आनी आमीच पयलीं एक एकलो मेकळो जावंक जाय. अ फ्रीडम फ्रॉम ऑल शॅकल्स ऑफ सीन, ऑफ ग्रीड, ऑफ सेल्फिशनेस, ऑफ प्रायड. आतां पंचायत इलेक्शन जाली, आमकां ना. पंचायत इलेक्शन जाली, आतां झगडटले कोण सरपंच, कोण डेप्युटी सरपंच. जालीं कोंबे झगडीं. सगळ्यांकूच सरपंच जावंक जाय, सगळ्यांकूच डेप्युटी सरपंच जावंक जाय. काय बरो टायटल मेळटा, सरपंच. इज इट टू सर्व
Is it to be at the service of people of the village? जेजू म्हणटा उजो घालूंक आयला. बाबा म्हणिनो आमचे काळजांनी असलो उजो आसूंक जाय. उजो देवाच्या मोगाचो, पेल्याच्या मोगाचो, सेवेचो, बरेपणाचो. खरी स्वतंत्राय म्हज्यान दुसऱ्या पासत कितें करूं येता. गरिबी हटाव व्हडलो स्लोगन. पॉवर्टी आमच्या भारतांतली काबार जाल्या काय. कितलो बोबाड केलो. नितळ गोंय म्हूण खंय नितळ गोंय आसा. जालां गोंय नितळ. जाल्यार आमी गोंयकार स्वतंत्र गार्बेजी वाटेन प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. आज एनवायरमेंट इतले आमी उलयता एनवायरमेंटा विशीं. बाबा भयणीनो उजो आमकां जाय. पूण हो उजो गोबर करता लासून उडयता तसलो न्हय. हो उजो आमकां मेकळी करता तसलो. आज प्रिजन मिनिस्ट्री सांडली. आमी बोट दाखयता तांकां प्रेजांत आहा तांकां. तांतले जायते निरपराधी. जाय तेंचेर कोणे तरी बोगलाण घालून ते भितर आसा. जाय त्यांक घोड्यो चुकीन तांणी अपमान केला, क्रीम केल्या, खून केला, कितें तरी केला. पूण जाय तेंचे काळजाचें मनाचें बदलप जाला. पूण समाजा नदरे मुखार ते वायट. आयज घरा वयता आसतना बाबा म्हणिनो हो आमचो विचार मनांत दवरुया. 75 years of freedom. How free is our motherland? How free am I? How free are our leaders? हांव रोडटा म्हज्या देशाक, पूण देश रोडटा म्हज्या बेसाक. ही भारताची स्वतंत्राय मेळटली जाल्यार एक एकल्याक काळजा मनाचें मेकळेपण जाय. And unless and until we are free from our mind and heart, from our behavior, we will not be free at all. सायबीन माय तिका आमी आसुमत सायबीन म्हणटा. स्वर्गार व्हरणाची परब फाल्यां. काळजा मनान मेकळी, पातका विणे तिची कूड पुऱ्यान कुसूंक दिवंक ना देवान. कुडी आत्म्यान सयत स्वर्गार मोहिमेक उबारून व्हेली. शी इज फॉर अस अ ट्रू मॉडल ऑफ फ्रीडम. तिचेर नदर मारून आमकां तशेंच आख्ख्या भारतांतल्या लोकांक देवा कडलें मेकळेपण मागून घेवया. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उचारणी करूया म्हणून सोत मानता देवाक सोद पदवेदार बापा. पृथ्वीच्या रचणारा जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुमया पवित्र गुरवी सांबाळलो. काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार चडलो, थोमेरान ताका निगिलो, मेल्यांमध्ये देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांक लो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाक थंय तांची आनी मेल्ल्यांची म्हूण सुरी करून येतलो. सोद मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें शरणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. भयणी भावांनो, खेरीत आमची मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया. जेजू संवसाराक उजो घालूंक आयलो. उजो बापाच्या मोगाचो, उजो भावार्थाचो, उजो जिविताचे बदलणेचो.
असले उज्यान आमची काळजां लास म्हूण ही मागणी उबारुया. च्या फुडाऱ्यांनी आपल्या इंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रश्नांक आनी आडकोलींक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार ताणें देवाचेर आपलो पूर्ण बोवाळ दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचो राजकारबार चलयतना गोरिबांक आनी हेर दुखां कश्टांक सांपडलेल्या लोकांक फावो तो आदार दिवन तांच्या जिवितान सुदारप हाडूंक ते वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या समाजांत जायतीं जाणां कश्टांत आनी फोगटिंगपणान चेपल्यांत व बोणकोणीन आसात. असल्या सोवें जेजू भाशेन हुस्को दाखोवन आनी तांकां बोरवाशान जियोंक सुटी दिवंक बापाचो आदार मागुया. बोणकोणीन वावर करतल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या वॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा करूंक बापाची कृपा आनी बोल मागुया. बापा मोगळा, तुजो पूत जेजू आमकां शांती घेवन आयलो. तुजो पूत जेजू आमकां मेकळेपण घेवन आयलो. जो पातो करता तो पातकाचो गुलाम. सगळे तरेच्या मना काळजाच्या गुलामपणांतली आमकां सोडय आनी जेजून हाडिल्लो उजो तुज्या मोगाचो आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. बसूया. भेटून वेळार आमी गायन गावया. भाव भयणी बापाक भेटून सीदा पान 30 आनी 2 C10 पेज 32.
भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या दातलेले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या आनी पवित्र विचाराच्या भावाक सर्वेस बोल मागून घेवं. प्रियचे बाप्पा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता. तुवें दिलांय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक न्ही आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणेचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळे दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन भासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूस आनी कावस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. तुमच्या रगताची कावस. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट परगटुया. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेलें आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक प्रितमीचेर विस्तारलेले
तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बेश साहेबा, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू. पुनः जिवंतपणाचो बरवूसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समेस्तां तुजें पोर जळीत मुखां मोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एबेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्यवन दोनमृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोणान सोर पदवीदार बाप्पा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आमकां कोडी काळीज मनाची स्वतंत्राय मेकळेपण दी आनी आमकां सगल्यांक जे अशे मोगाच्या उज्यान आमची काळजां पेटय म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत आतां वांटो घेवया. आमचे बापा सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांका तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची आमची काकत्व देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले. आमची काकत्व देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले. आमकां शांती दी. आमकां खरी स्वतंत्राय खरें मेकळेपण दितलो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आपल्या कुर्साच्या मरणान जिवंतपणांतल्यान ताणें आमकां सुटका दिली. आतांच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सोदतेले आमी सुभागी. हरे पर्वतार आमी घुमयावचे वेळार आमी गायन गावया. D11 पान 50 आनी 3. D11 पेज 53. One, two, three.
प्रार्थूया. कोणवाळे बाप्पा, कुशालकायेन तुझ्या पुताच्या जेवणांत आयज आमी वांटो घेतला. संवसाराक ताणें आपले कुश्ट मनन जिवंतपणांतल्यान मेकळेपण हाडलें. हो समारोह आमी करूंक आनी स्वर्गार ताच्या जिविताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हें आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जाल्लें 70,07,540 रुपया, 77,540. हे दुडू क्लर्जी फंड हाका आमी पाठोवन दिल्यात. बुधवारा दीस 7,060, पयल्या शुक्राराक 16,209.05 रुपया आनी फाटल्या आयताराक आमी सेकंड कलेक्शन केल्लें. तुमचो आदार 2 लाख. तुमकां सगल्यांक आमचे काळजा बरी दिनवास. आज प्रिजन मिनिस्ट्री आमी समरमता भाग्यून मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाणें एका कैद्याक वाटावंक आपलो जीव भेटयलो. बोणकोणींत आसलेल्यांची सेवा करूंक आनी करतले बसत करीत भशेन मागुया आनी वावराक आमी आमच्या आजीरपणान आनी मागड्यान तांकां दिवया. आज दोतोनीच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जोमात. दोतोनीचे मीस वो भुरग्यांचे मीस जाले उपरांत दोतोनीच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक न्हूच फकत क्रिज्म आनी कुमन्यांव पूण सगल्या भुरग्यांक जी भुरगीं दोतोनी घेतात तांकां तांच्या आवय बापायक जोमात आफ्टर द चिल्ड्रन्स मास आवय बापायनी वांटो घेवंक उलो मारता. फाल्यां सायबीणमांच्या स्वर्गार व्हरोण्याची परब मिसां 6 PPC 6:30 8 कॅटिकीस आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन. 6:30 8 आनी 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. फाल्यां ऑगस्टाचे 15 आमच्या गोंयांत आमी जे धर्मदान कलेक्शन करता
ते मिशन ऑफ दमान हाची खातीर जातलें. दमाम वाठारांत नागरावेली वाठारांत जायतो बरो वावर आमचे मिशनरी पाद्री भोव करून पिलार संस्थेचो करतात. जायतो वावर अजून पर्यंत ते सारके खेडेगांव आसात. अजून पर्यंत जायते लोकांक बिजली ना. अजून पर्यंत जायतो लोक धाकटुल्या खुमट्यांनीची येतात. ह्या लोकां मदें हो मिशनरी वावर आमचे पिलार पाद्री करतात आनी तांकां आमची सगळे गोंयकारांची मजत, कित्याक तो आमचे गोंयचो एक फांटो. गोवा, दमाव आनी दीव हे तिनूय फांटे गोंयचे बीश साहेबा खाला आसात. म्हणटच उदारपणान हे वावराक आदार आमी करुया. सांजे तालिगांव पॅरिशूत घडोवन हाडटात तालिगांव युनिटी कप. सांजे 3 वाजता थावन आमी सगळीं पयलो येवया. त्या दिसाक फाल्यां हॉलिडे आसा, येवया, आमचें हाजीरपण दाखोवया. आनी फाल्यां आमच्या वाड्या वाड्यांतलीं भाव भयणां तरेकवार जेवणाच्यो वस्तू ट्रॅडिशनल स्वीट्स तयार करून हाडटलीं. आमी तांकां दिवया. ही स्वीट्स करतलीं, जोमे केल्यात वाड्या वाड्यांचे. जायते ट्रॅडिशनल स्वीट्स तीं हाडटलीं. ती खुशालकायेन आमी फुंक्या वांटटलीं, पयशे न्हय. पातोयो, शिरवयो, आलेबेले, अन्न, मानोस असले जायती वस्तू ती वांटटलीं. तुमी येवची आनीक तातूंत वांटो घेवचो. खुशालकायेन हो सायबीण मांयच्या स्वर्गार बरोवनाचो दीस आमी सारुया. मंगळार दिसाक ऑगस्टाची 16वीर विमेन ऑफ होप आपलो 3रे वर्साचो उगडास करतात. 3रे वर्साचो समारंभ करतात. 3 वर्सां जालीं आमचे फिरगोजींत हो जोमो सुरू जाल्यार. त्या दिसाक बादें हांव लेडी ऑफ मिरेकल्स इगोजेक ती भेट दितात. थंय आर्गांचें मीस जातलें. सगळ्यो विडोज आनी वांटो घेवंक मागता हांव. सांजी बास सुट्टेली 3:15. 3:15 बास सुट्टेली. भाव भयणीनो, फुडल्या आयताराक आमचे कोणसांची परब. फकत परबेक येवंकचें न्हय. जितली तयारी बरी तितली परब ओत्मीक फायद्याची. 3 दिसांची आमी तयारी करता. 3 दिसांची तयारी आसतली. ब्रेस्तार, शुक्रार आनी सोनवार. तेर्स 5:30 उपरांत मीस. ही तयारेन सगल्यांनी वांटो घेवंक मागता. मिसाची मांडावळ करूंक ऑगस्टाची 18वीर SSVP, 19वेर अपॉस्टलशीप ऑफ प्रेयर आनी 20वेर इंग्लीश भाशेन सोनवाराचें मीस. ऑगस्टाचे 21वेर आमची मिसां. पयलें मीस 6 वाजता, दुसरें मीस 7 वाजता, तिसरें मीस 8 वाजता. ह्या 8 वरांचें मीस जातूच कोणसां कातरूंक, कोणसांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी पुरसांव काडटले. हांगासान कोंफ्राद आसात तांणी आपआपली ओपमूस घालून येवचें. कुमदादीचे वांगडी आसात तांणी वांटो घेवचो. 9:15 पुरसांव भायर सरतलें आनी परत येवन 10 वरांचेर फेस्ताचें मीस. आमी सगळीं फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवया. आमी पयलीं 3 मिसां दवरल्यात. कित्याक त्या दिसाक आयतार, त्या दिसाक भुरग्यांक दोतोर ना. त्या दिसाक जायतो लोक 2च मिसां दिल्यार. पयल्या मिसाक थोडो लोक येता, दुसऱ्या मिसाक लोक येता तो थंय पार्किंग लॉटाचेर पावता. म्हणटच बरें जायना. वांटून घालुया लोकांक. आनी हाका लागून 6, 7 आनीक 8 3 मिसां दवरल्यात. आनी ते उपरांत फेस्ताचे मीस, सांजे मीस आसचे ना. त्या दिसाक आमची दोतोनीचीं भुरगीं फुलां लायतलीं आनी SSVP वांगडी फेस्ताचो दीस म्हणटच आपल्या गांवच्या दुबळ्यां पासत कलेक्शन करतले. फेस्ताच्या दिसाक आमी उदार म्हणटच तांकां आदार दिवया. दोतोनीच्या भुरग्यांक फुलां लायतलीं आनी SSVP वांगडी आपले दुबळ्यांक, गांवच्या दुबळ्यांक आपलो तेंको मागतलीं. सांजे 8 वरांचेर तालिगांव कम्युनिटी सेंटरांत तियात्र आसा. हो नवो तियात्र आमचो भाव पिटर बाज हाणें बरयला. हेच ते जिविताचे रस्ते.
तिकेट फकत 100 रुपया दवरले सगल्यांनी येवपाक म्हणटा सगळीं येवया आनी आमचे गांवचे भुरगे ते एक्टर्स आमचे सगळे गांवचे गायन करपी आमची गांवची म्हणटा तांकां आमी उत्तेजन दिवया ही उर्बा आमकां देवान दिल्ले गूण आमी तांचे गूण स्टेजीचेर पळयतले म्हणटच मागता सगल्यांनी आमी वांटो घेवया 8 वरांचेर 6:30 7 म्हणिना आमी 8 वरांचेर आनी 8 वरांचेर सुरू जातलो 8 वरांचेर आमी मागणी करून तियात्राक सुरवात दितले हांव कम्युनिटी सेंटर आमची PPC वांगडी 100 रुपयांच्यो तिकेटी तुमच्या घरांनी घेवन येतली एक काडून तुमी आदार दिवचो कोर्च उणें करूंक आनी फेस्ताची उर्बा आमकां मेळूंक हो तियात्र दवरला खास फेस्ताक हो तियात्र बरयला आनी ह्या दिसांनी तांची तयारी चलता ऑगस्टाचे 24 बुधवारा दीस सावन पेरपेस सुगूर सायबिमांचे नोवेन सुरू जाता आमचे इगोर्जीन 10 बुधवारांचे नोवेन सुरू जाता पयलो बुधवार 24 ऑगस्टाचे सांजे 5:30 तेर्स आनी उपरांत मीस तशेंच ऑगस्टाचे 30 तावन मोंत सायबिमांचे नोवेन सुरू जाता हे नोवेन आमी केरीत भाशेन आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक भेटयता आनी ह्या वर्साक हे नोवेनांत आमी साल्वेशन हिस्ट्री हाचेर नियाळ करतले आमचे बराबर फादर मारियान कोस्ता आसतलो आमकां नियाळ करूंक नोवेनांत सगळीं वांटो घेवया बरे भशेन करुया हें नोवेन हें भुरग्यांचें फेस्त आमच्या भुरग्यांक हाडुया आमी ओरोसूय भर तांकां ट्युशनाक वता त्या दिसांनी गणेश हॉलिडे आसा हाडुया भुरग्यांक वी लायक टू इनवायट ऑल द चिल्ड्रन टू कम इन बीग नंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द फिस्ट सोवेरपुऱ्यान भुरग्यांक हॉलिडे आसा म्हणटच उपकार मागता भुरग्यांनी आनी आमी हे फेस्तांत आनी नोवेनांत वांटो घेवया कोणाक नोवेनांचे मिसान दिवची खोशी आसा 10 बुधवारांचे तशेंच सायबिणमांचे उपकार करून ऑफिसांत वचून तुमची नांवां दिवची ऑगस्टाचे 25 ब्रेस्तारा दीस सगळ्या तरणाट्यांक घडोवन हाडटा कम एंड सी एन इवनिंग विथ जिजस हो प्रोग्राम दर म्हयन्याक जातलो फ्रायडे 25 ऑगस्ट कम एंड सी एन इवनिंग विथ जिजस सांजे 7:45 ते 7:45 पुऱ्यान सगल्यांनी वांटो घेवचो बू करून तरणाट्यांनी फादर सावियो डिसोजा डायरेक्टर ऑफ डायसिजन यूथ सेंटर आमचे बरोबर हाजीर आसतलो आमच्या भुरग्यांक उलयतलो आनी होली आवर मागणी तो चलयतलो म्हणटच उपकार करून तरणाट्यांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेवंक आमी मागता उबी रावया सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन सगळे तरेचे मेकळेपणान जियोंक जेजू नांवीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार शेवटाचे गायन आमी गावुया जेजूक आमचे मोदें धरून F7 पान 208 F7 पेज 88